आणि ह्या वुमन्स रिजर्वेशन बिलाचेर आज BJP पार्टीन जो एक फॉल्स नॅरेटिव्ह क्रिएट केला, फटींगपणां उलोवप आनी लोकांची खास करून महिलांची दिशाभूल करप, तर हे तेंचें काम चल्लेलें आसा आनी हें काम ते करता फक्त मतां मेळोवपाक लागून। आतां विमन्स रिजर्वेशन बील हें 2023 लोकसभेन पास जाल्लें आनी हें बील पास करपाक काँग्रेस पक्षान ह्या बिलाक पूर्ण पाठिंबा दिल्लो। तरी आसतना आतां एक नवीन बील हाडलें, डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्युशनल बील 131st अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्युशनल बील पार्लमेंटान इंट्रोड्यूस केलें आनी त्या बिलाक विमन्स रिजर्वेशन बील लिंक केलें। आतां हे डिलिमिटेशन बील कितें म्हणटा की डिलिमिटेशन बील म्हणटा की जे लोकसभेन आज 543 सीट्स आसा ते 543 सीट्स वाडोवन 850 सीट्स करप। आतां ते कशें करप जाल्यार प्रोपोर्शनेटली म्हणटा ते 50%, आतां जे सीट आसा ताचेर 50% इन्क्रीज करून ते 850 सीट्स करप। काँग्रेस पक्षान वुमन्स रिजर्वेशन बिलाक ओपोज करूंक ना। काँग्रेस पक्षान जो ओपोज केला तो ह्या डिलिमिटेशन। आयज आमी हांगा जमलेले आसा मोठे संख्यान काँग्रेस पार्टीचे विरोध करपाक, कित्याक दिस पार्टी हॅज snatched our right. They have taken away something that has a lot of importance in our life away from us. I just want to request people that the coming elections, we have to give the Congress supporters an answer. When they come to seek our votes from us, we need to tell them on their face that they have taken away our rights. ज्या पार्टीची बायडेन एक महिला पंतप्रधान दिल्या, जी इंदिरा गांधी आसा, ज्या पार्टीची एक टॉप लिडर म्हणटा ती सोनिया गांधी आसा, अशा पार्टेन महिलांक खंय फाटी दवरले, कित्याक ते त्या पार्टेनूच सांगचे, कित्याक ते आमकां खबर ना।